चवथ लागी पावल्या. 10 सप्टेंबराक गणेश मुर्तीच्या रुपान घराघरांनी उमेद प्रवेश करतली. अंदूची चवथ कोरोनाच्या सावटात आसा, पूण मुर्तीकारांची उमेद कमी जाल्ली दिसना आणि पर्यावरणाचे भानय दिसून येता. अंदूची चवथ इको फ्रेंडली मनयात. नागेशी बांदोडेचे गणेश मूर्ती करपी नायक फॅमिलीन गणेश भक्तांक उलो मारला. नागेशीची ही फामील आजा पणजेसावन मुर्तीकाम करत आयल्यात. फकत जोडपाच्या हेतान न्हय, जाल्यार गणेशाची सात्वीक मूर्ती करतना तांकांय स्वताक आनंद मेळटा अशें तांचें म्हणणें. आदल्या तेंपार फकत दादल्यांचीच ही मक्तेदारी आसली. आतां घरांतल्यो चलयोय मोठ्या उमेदीन गणेश मुर्तीक आकार दिवपात, रंगाचे ब्रश भोंवडावपात गुल्ल दिसतात. गोंयकारांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो विकत्यो घेवचे बदला मातयेच्यो मुर्ती पुजच्यो, तशेंच कलेंतल्यान सैमाची खऱ्या अर्थान आराधना केल्ले वरी जातली, मुर्तीकार सांगपाक सोदतात. कोरोनाचो काळ आयिल्ल्यान तांच्या पोटापाण्याचो प्रस्न निर्माण जाला. देखून सरकारा कडल्यान तांणी मजतीची अपेक्षाय केल्या. पळयात शुभ्रा आनी केदार ही भयण भावना कितें सांगतात ती. पयलीं आमचो आजो श्री अनंत नाईक गणपती करताले. आतां म्हाजो काका श्री उमानाथ नाईक ती परंपरा फुडें चलयता. ते गणपती करता. ताजो चलो सुद्दां व्हडलो म्हाजो भाव केदार नाईक, तोय बीन मातयेचें काम करता. हो म्हाजो भाव पेंटींग करता. आमी तिगाय मेळून पेंटींग करता आनी आमकां खूब मजा येता वांगडा सगळें हें करपाक. आतां पॅन्डेमीक चालू आसा, सो आमकां टायमूय बीन खूब मेळना. आमकां कॉलेजी हें सगळें ऑनलायन जाला, सो आमकां अशें खूब आमी एक जावन हें सगळें करतात तयारी. म्हणजे गणपतीचें फेस्टिवल येवपाक आमी सामकें आतुरतेन वाटूच पळयतात. आनी तें आमचें काम सुरू जालें की आमकां एक असो आमची आर्ट आमचे भायर काडपाक आमकां एक संदी कशी मेळटा. म्हाका ही पयलींच्यान आमकां सगळ्यांक पयलींच्यान ड्रॉइंग म्हण क्राफ्ट असली आवड आसाच. तितूंतल्यान आमकां ते लोकांक फुडें हाडपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी कशी मेळटा एवरी इयर. सो आमी आमची कला थ्रू गणपती कशें कलर करप, डिजायनींग म्हण बारीक बारीक गोश्टी ज्यो आसा त्यो आमी गणपतींतल्यान आमच्या आर्ट आमच्या भायर काडटा. तुमकां कशें जाता यूथ जे आसा युथान फुडें येवपाक जाय दिसता. हय, आतां ह्यो अश्यो परंपरा खूब आतां रेअर जाला. म्हणजे आमी पळयतात खूब कडेन गणपती अशे कमी कमी जायत आसा. आनी युथान हें करपाक जाय, कित्याक की युथान जर आतां इनिशिएटीव घेतले जाल्यारूच आमच्या फुडें आमकां जनरेशन आमकां हें बरें पडटलें. म्हणजे हय, कल टिकून उरतली. हय, ही परंपरा टिकून उरतली आमची जी कितें हें आसा. ही कला आतां गव्हर्मेंटान युथाक पर्यंत पावोवपाक जाय न्ही, जाल्यार गव्हर्मेंटान तांकां सबसिडी दिवपाकूच जाय. फॉर एक्झाम्पल साचे हाडपाक, कलर, मातीचे तुका आतां न्यू न्यू मशीन्स आयल्या माती काडपाची. हे समज गव्हर्मेंट तांकां समज हातभार लायता न्ही, जाल्यार भरपूर युथ्स अशें आसा की ते ह्या तुका मातयेचे कलेक वळटले आनी आमचे प्लॅस्टरचे जे गणपती आमी हाडटा ते आमचे कमी जातले. आनी शाडू माती सुद्दां आमी म्हणटा की ते हाडटा, बट ऑलमोस्ट प्लॅस्टर आनी शाडू मातीचो डिफरन्स एकूच की प्लॅस्टर तुका डिजॉल्व जायना आनी शाडू माती जाता डिजॉल्व, बट इट्स लायक ते नॉर्मली सिमेंट बॅग्स कशे येता तशेंच ती माती येता. आनी भितर म्हाका अशें दिसता की थोडे तरी केमिकल्स हे आसता कित्याक बिकॉज ते रिफायन केल्ली माती आसता. आनी ही प्रॉपर चिकन माती ताका आमी नॉर्मली फिनिशिंग सुद्दां दिता न्ही, तुका मातशें रफनेस कित्याक उरता बिकॉज ऑफ ते चिकन मातयेक इफेक्ट. प्लॅस्टरचे गणपती दिसपाकूय बरें दिसता, तेजे फिनिशिंग बरें आसता बिकॉज ऑफ प्लॅस्टर फिनिशिंग बरें दिता. इतलेंच. आनी ते पोल्युशन क्रिएट करता. ते रेड्यूस जावपा खातीर मातयेचे जातीतले गणपती लोकांनी पुजपाचे आनी सरकारान सुद्दां मातयेचेच पुजपाक एनकरेज करपाचें. तेच्या खातीर गव्हर्मेंटान ती पावलां ही घेवपा जाय. युथाक समज ह्या कलेकडे डायवर्ट करपाक जाय, फार सकाळी सबसिडीज दिवन तांकां फुडें व्हरपाचें. म्हणजे आमचो जो आतां हो फेस्टिवल आसा तो आमकां इतको बरो खुशीचो फेस्टिवल. तितून जर आमी अशे प्लास्टर ऑफ पॅरीस असले सगळे आमची वस्तू यूज करून जर आमच्या एनवायरमेंटाक इतकी हानी जाता जाल्यार कित्याक जाय ते. इतको आमचो आनंदाचो फेस्टिवल आमी अशे सुद्दां पद्दतीन साजरो करपाक शकता न्ही. सो हे बेस्ट ऑप्शन एक्चुअली क्ले यूज करून, माती यूज करून. त्या खातीर लोकांक कळपाक जाय की प्लास्टर ऑफ पॅरीस बाबा आमी जाता तितके कमी करपाक जाय. गोवा 365 खातीर बांदोडेच्यान कृष्णा नायक.